नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज जम्मू आनी काश्मीरांत सुमार 5000 कोटी रुपया परस चड प्रकल्पाचे केले लोकार्पण आनी बसयलो बुन्यादी फातर. केंद्र सरकारान पोन्न्या गोयच्या बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इगर्जेच्या सुशोभीकरणा खातीर दिल्या आर्थीक मदत. देशांतल्या सगळ्या पर्यटन थळांची उदरगत करपा खातीर वावुरता केंद्र सरकार. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांनी कोंकणी भाशेंतल्यान चडांत चड मजकूर करचो तयार. माल्ला उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी. रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हळ्यार आरजी पार्टी ही भाजपाची आसा बी टीम. इंडी आघाडीतल्या आस्पावा विशीं आरजीन केन्नाच आमचे कडेन करूंक ना भासाभास. काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे. आनी धर्मशाळा हांगा चालू आशिल्ल्या भारत आनी इंग्लंड मजगतीच्या खेळांत आयज पयल्या दिसा भारतान केल्यो 1 गडी वगडावन 135 धांवड्यो. इंग्लंडान आयचो पयलो डावांत काडल्यो 218 धांवड्यो. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या जम्मू काश्मीर भोंवडेर केंद्र शासित प्रदेशाक उदरगतीच्यो वेगवेगळ्यो भेटी दिल्यो. 370 कलम उबारल्या उपरांत पयलेच फावट प्रधानमंत्री मोदी जम्मू काश्मीराक भेट दितात. विकसीत भारत विकसीत जम्मू काश्मीर मोहिमे अंतर्गत तांणी आज सुमार 5000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण केलें. तशेंच श्रीनगर हांगा आयोजीत कार्यावळीत तांणी सुमार 1000 नव्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक नियुक्तीपत्रां भेटयलीं. ह्या वेळार उलोवप करतना कलम 370 काडले उपरांत जम्मू काश्मीरच्या लोकांनी खरेपणान मेकळीकेचो अणभव घेतला आनी हे आदी ह्या कलमाचो गैरवापर काय फुडारी आपल्या स्वार्था खातीर करताले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है. दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया. 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे. जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था. जम्मू आणि काश्मीर भारताचो एक अखंड भाग असून थंयच्या लोकांची आणि खासा करून तरणाट्यांची उदरगत करप ही आमची प्राथमिकता जावन आसा अशें उत्तर प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें. किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है. जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है. इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है. लोकसभा वेंचणुको आता कांय दिसां भितरूच जावपाच्यो आसात. ह्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष सध्या मतदारांक आपल्या फुडारपणाचें म्हत्व सांगून विरोधी पक्षाचेर आरोप प्रत्यारोप करपाक लागल्यात. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आज वाराणसींत आपल्या प्रचार यात्रे वेळार पत्रकारांकडेन उलयतना काँग्रेस पक्षाचेर नेम साधून धार्मीक स्थळांचो विरोध करप ही काँग्रेसीची संवय जाल्या असो आरोप केलो. उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है. एक तरह से विदाई यहाँ से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है, तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे. और दूसरा, जब वो यहाँ से हार के वायनाड चले गए थे तो वायनाड से केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है. तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी. सोनिया जी को कई बार जिताया लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की, तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं कहीं और से जाके बने.
क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है। देखिए, धार्मिक स्थलों का विरोध करना ये कांग्रेस की आदत पड़ गई है और कांग्रेस के गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी भी। मनोहरा राय हांगासरल्या VM साळगांवकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशनात तरणाट्यां मतदाना विशीं जागृताय करपा खातीर एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या कार्यावळीक VM साळगांवकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशनाचे संचालक आनी प्राचार्य इरफान मिर्झा, डॉक्टर लिसेट डिसोजा, शुभम लोकरे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। कार्यावळीत उलोवप सर्त तशेंच स्लोगन सर्तीचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार उलयतना प्राचार्य इरफान मिर्झा हांणी मतदानाचें महत्व विशद केलें। This initiative and all the speakers today and all those who took part in the skit, though I didn't understand the language, but somehow I enjoyed the skit. The one in between, I think even the gentleman from the Doordarshan started laughing again. I thank the media, thank the marketing department. Thank you so much. पणजेच्या मेकॅनिक्स पॅलेसांत जाल्ल्या एका ल्हानशा कार्यावळींत पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत आनी भारतीय फुटबॉल संघाचे आदले कॅप्टन आनी अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद सांकवाळकर हांच्या जिविताचेर आदारीत फेमसली फाउंड ॲट 15 ह्या म्हायतीपट प्रदर्शीत जालो। गोंय दूरदर्शनाचे उपमहासंचालक सुनील भाटिया आनी कार्यावळ मुखेली उदय श्रीधर कामत आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद सांकवाळकर हांचे कौतुक केलें। हालींच गोंयांत जाल्ल्या राष्ट्रीय क्रीडा सर्तींनी खुबशा खेळगड्यांनी पदकां जिखून गोंयाक खेळांत मानाची सुवात मेळोवन दिली। ब्रह्मानंद सांकवाळकर ह्या खेळगड्यां कडल्यान हेर खेळगड्यांनी प्रेरणा घेवन खेळांत प्रगती करची आनी अर्जुन आनी पद्मश्री पुरस्कार फावो जाय सारकी कामगिरी करची असो उलो ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी मारलो। रियल हिरो सोदप आणि तांकां पद्मश्री दिवप हे काम सरकारान सातत्यात फाटल्या 2014-15 पासून सुरवात केला आणि म्हणून तर देशातल्या वेगवेगळ्या रियल हिरोक सोदून काढून तांकां फुडें हाडप हे काम सातत्यात सुरवात आसा। म्हाका दिसता तुमच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन गोंयांतले कितलेशे तरणाटे हे फुटबॉला कडेन न्हय तर वेगवेगळ्या गेम्स कडेन अट्रॅक्ट जावपाक लागल्या। नॅशनल गेम्स हे तातूंतलें एक आशिल्लें ज्या नॅशनल गेम्सच्या मळाचेर पयलेच फावटी गोंयाक इतक्या मोठ्या प्रमाणात मॅडल्स ही मेळ्ळी, तितूरय मेळ्ळी पॅरा ऑलिंपिक्सानूय बी वेगवेगळी मॅडल्स मेळ्ळी। हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन गोंयचे खेळगडे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान हे वेगवेगळे पुरस्कार तांकां फावो जातले, वेगवेगळी मॅडल्स तांकां फावो जातली आनी निश्चित रित्या तुमच्या कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन म्हाका दिसता ह्यान फुडें गोंयांतलेय बी वेगळे तरणाटे हे अर्जून एवॉर्डी खातीर आसत किंवा पद्मश्री खातीर आसत तांची नामांकन जावपाक जाय। ह्या खातीर तुमच्या सारकिल्लेच डेडिकेशन्स ह्या क्षेत्रात तांच्यांनी दिवचे हे तांच्या कडेन मागता। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मेरा पहला वोट देश के लिए ह्या मतदार जागृती विशीं केंद्रीय वेंचणूक आयोगान तयार केल्ल्या विशय गिताचे कोंकणी आवृत्तीचें लोकार्पण जालें। सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांनी कोंकणी भाशेंतल्यान चडांत चड मजकूर तयार करचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मारला। गोंयच्या म्हायती खात्या वतीन आयोजीत कार्यावळीत ते उलयताले। ह्या वेळार सरकाराच्या येवजण्यांची लोकांक म्हायती दिवचे खातीर 30 इन्फ्लुएन्सरांक नेमणूक पत्रां दिली। ह्या कार्यावळीत गोंय मन रिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष आमदार डिलायला लोबो, मुखेल कार्यकारी अधिकारी अंकिता मिश्रा आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें की सध्या मराठी, हिंदी आनी इंग्लीश भाशेंत बरे पोस्ट तयार जातात, मात ताचे तुळेंत कोंकणी भाशेंत चड पोस्ट तयार जायनात। हे खातीर समाज माध्यमांत कोंकणी भाशेंतले चड मजकूर येवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। 10 to 20% in these two languages, but आमी being a Goan म्हाका दिसता तातूंतल्यान कंटेंट बाकीचे सगळे तुमी कोंकणींतल्यान दिसता। म्हणजे हाल्ली तर हांव एक 2-3 पोस्ट पळयतालो की ते कोंकणींतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन क्रिएशन्स वेगवेगळी क्रिएटिविटी केल्या, बट तातूंतल्यान अपेक्षा आसा की आमी खूब चड लोकां पर्यंत जर पावतले आसत जाल्यार ताजी गरज आसा आनी तुमी ते सगळे करतले हाजी हांव अपेक्षा करता। आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन ही स्कीम डिझायन केली, तेजी स्क्रुटनी केली, तुमचें सिलेक्शन केलें, त्या बद्दल हांव एंटरटेनमेंट सोसायटीकूय कॉंग्रेच्युलेट करता। पोन्ने गोंयांत प्रसाद येवजणेच्या अंतर्गत बेसिलिका ऑफ बॉम जिजसाच्या सुदारणे विशीं एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली।
केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, गोयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगलें की देशांतल्या पर्यटन थळाची उदरगत करपा खातीर केंद्र सरकाराचे यत्न चालू आसात। गोंय एक फामाद पर्यटन थळ आसून हांगा देश विदेशांतले लाखांनी पर्यटक भेट दितात। पोन्न्या गोंयची बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस चर्च ही संवसारभर फामाद आसा आनी ताची सुदारणा आनी सुशोभीकरण करपा खातीर केंद्र सरकारान बरीच मदत केल्या। सगळ्यांचो सहभाग हेतून आसा आनी तुमी सगळ्यांच्या सहयोगान हो विकास आनी करीत करीत हो देश एक वेगळ्या हाचेर व्हरपाचें काम जें आसा, विकसीत भारता कडेन वचपाचें काम जें आसा तें तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान चलता आनी हाच्या फुडेंय तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी ते तुमी भितर आसा त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद दिता। ह्या परिसरान 2014 हांव टुरिजम मिनिस्टर इंडिपेंडंट चार्ज वेगळे आशिल्लो आनी म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की ह्या जे एक्सपोजिशनान जो काही खर्च वेगळा आसता, हांगसर सगळे वेवस्था ठीक करपाचें आसता, त्यामुळे जवळ 102 कोटी रुपया हांवें 2014 दिल्ले। आजूय काही कामां आयिल्लीं जवळ 7 कोटीची कामां हांगा आतां लगेच फुडल्या एक्सपोजिशनाक सुरू जातली आनी हांगसरली वेवस्था ही उत्तम जावची हो ताचे फाटल्यान हेतू आसा। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव। अठरा वर्सां जालीं सान भुरगें ना, नवें अजुनूय कच्चें ना। मानात वा मानू नाकात, कितें तरी व्हड करपाची आसा संद बरी, देशाचो फुडार घडोवपाची हीच तयारी खरी। जन्मा सावन आतां मेरेन म्हज्या मायभूंयचो हांव लाडको, आयज म्हज्या देशान साद म्हाका घालो। आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचें भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी। जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान। ही जीण हें तनमन सगळें अर्पण तुका, आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका। ठाम विचार आसात कितें तरी करपाचें, अशेंच आसात पोलादी म्हज्या देशाचे इरादे। आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचे भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी। जातलो देश म्हान जेन्ना करतले आमी मतदान। कितें म्हजें कितें तुजें, सगळें तर तुजेच खातीर। आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका, घेवन इश्टाचो सोपूत, बदलूंक भाग्य देशाचें चल्ल्यात आमी फुडें। काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळेच आमचें ना कोणी परकी, आमी हांगा सगळेच देशप्रेमी, कोणूच आमकां आड येवचें न्ही। होच आवाज, होच अधिकार, स्वातंत्र्याचो होच इनाम, लोकशायेचो पयलो संस्कार हो संस्कार। इश्टागतीचो घेवन सोपूत, दितले आमचो पयलो वोट आमी देशा खातीर। पयले फावट दिता वोट? हय सर। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं, उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। उत्तर गोंय जिल्लो वेंचणूक आयोग, दालगाद कोंकणी अकादमी तशेंच अवर लेडी ऑफ रोजरी हायस्कूल दोनापावला हांच्या जोड पालवान दोनापावला जेट्टीचेर आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाच्या पूर्व सांजेर कार्यावळ आयोजीत केल्ली। हे कार्यावळीक पद्दतशीर मतदार जागृताय आनी वेंचणूक सहभाग म्हळ्यार स्वीप कार्यावळी आयोजीत केल्ली। हातूंत विद्यार्थ्यांनी सशक्त लोकशाय घडोवपाक बायलांच्या मतदानाच्या म्हत्वाचेर उलोवप केलें। कार्यावळींत मुखेल सोयऱ्यो म्हणून उदांत संघटनेची अध्यक्ष
अनिता परेरा हांचे सयत स्वीप उत्तर गोंयचे नोडल अधिकारी प्राध्यापक गोरवासियो मेंडिस, वेंचणूक आयोगाचे आयकॉन समीक्षा देसाय, प्रदीप नायक आनी विलू गोयश हांचे सयत दालगाद कोंकणी अकादमीचे हेर वांगडी वांटेकार जाल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना अनिता परेरा हांणी बंडांतल्यान क्रांती घडोवपी तशेंच आयच्या बायलांक स्वातंत्र्य आनी हक्क मेळोवन दिवपी कांय बायल वावुरप्यांची देख दिली. Women have been inspired through different ways 100 years ago. Since then we've been celebrating Women's Day. It started with a small revolt and it turned into a big revolution, and today we are enjoying that freedom and we have so many rights because there is some women who fought for us, and it is our duty to fight for some women who still need our inspiration, and we need to inspire them. Hence, we have to work this year on the message or on the theme of inspiring inclusion, where women are included in every field, in education, in empowerment. By empowering women, we are going to empower more people to do something great for our society. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी आज राज्यपाल फंडांतल्यान 144 कांकराच्या तशेंच डायलिसीस दुयेंतींक आर्थीक मदत दिली. ही कार्यावळ राजभवनांतल्या पोन्न्या दरबार सभाघरांत घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांणी सांगलें की फाटल्या 2.5 वर्सांत तांणी केल्ल्या कामाचो नियाळ घेतलो आनी अशीच कामां फुडें चालू दवरतलो अशें सांगलें. कांकराचेर उपचार करपा विशीं विस्तारान सांगतना राज्यपालांनी सांगलें की आतां कांकराचेर जे उपचार मेळटात तातूंतले 80% दुयेंती बरे जातात. अशा दुयेंतींची मानसीक शक्त वाडोवपाची गरज आसा अशें राज्यपालांनी सांगलें. If it is by postal, there are so many problems. After the prescribed time, our treasury people or our setup, financial setup of the state is concerned. That prescribed, if it is exceeding the prescribed time, difficulty for this passing of the check. So only thing you can do is we are all public servants, and at the same time in our mind we are giving to the patients. So some special effort may be taken. Otherwise, it will be sent by post or something. It will take more than 1 month to reach the proper patients. So that much exceptional service may be given to the concerned people. I am sure that you will do that. इंडी आघाडीतल्या पक्षांची बुधवारा राती पणजे हांगा बसका जाली. ह्या बसकेंत काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, आमदार एल्टन डिकोस्टा, कार्लुश फरेरा, आप पक्षाचे गोंय निमंत्रक अमित पालेकर, आमदार वेंझी विएगस, क्रूज सिल्वा, गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जुजे फिलिप डिसोजा, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जितेश कामत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी सांगलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हळ्यार आरजी पार्टी ही भाजपाची बी टीम आसा. इंडी आघाडींतल्या आस्पावा विशीं आरजीन केन्नाच आमचे कडेन भासाभास करूंक ना. भाजपाक मजत करपा खातीर ताणें हालींच आपले उमेदवार जाहीर केल्यात. भाजपाक हारोवपाचोच आशिल्लो जाल्यार आरजीन इंडी आघाडीक तेंको कित्याक दिवंक ना असो प्रश्न माणिकराव ठाकरे हांणी केला. देखिए, ये बीजेपी की बी टीम है. जिस तरीके से राजनीति वो कर रही है, किसको फायदा पहुंचा रही है, वो किसको फायदा पहुंचा. हर स्टेट में कोई तो भी एक ऐसी टीम बीजेपी ने खड़ी करके रखी है कि जिसके आधार पे कांग्रेस का वोट कटे, इंडिया आघाड़ी का वोट कटे. ये तो प्लानिंग है. आप देखिए, पहले ऐसा लगता है कोई अलग से पार्टी ये लड़ रही है, लेकिन उनका मकसद होता है बीजेपी को फायदा पहुंचाना. लेकिन जनता अब समझ चुकी है. एक बार ये बात छुपी हुई रहती है, बार बार ये बात छुपती नहीं है. कितने भी जोर जोर से बात करे, अभी पार्लियामेंट के चुनाव में क्यों खड़े हो रहे हो, किसको गिराना है, किसको चुन के लाना है, ये लोग समझ चुके हैं. अभी कोई उसका फायदा नहीं होगा.
खांडोळेच्या सरकारी महाविद्यालयात मतदान जागृतीविषयी एक खासा कार्यावळ जाली। या कार्यावळीविषयी काही नव्या मतदार तरणाट्यांनी आपली मतं उक्तायली। राईट टू वोट म्हणजेच मतदानाचा अधिकार हा आपल्या भारताच्या संविधानाकडून फार महत्त्वाचा असा अधिकार आहे, जो आपण चांगल्या रीतीने त्याचा फायदा करून घेतला पाहिजे। आपल्या देशात सध्या खूप तऱ्हेचे इश्यूज चालले आहेत, तर ते सुधारण्यासाठी आपण चांगली सत्ता आणली पाहिजे आपल्या देशात आणि आपलं मत फुकट जाणार नाही, वाया जाणार नाही ह्याचा पण आपण विचार केला पाहिजे। मी यावर्षी पहिल्यांदा वोट करणार आहे, तुम्ही पण करा। आपण आपल्या देशाला फार उंचावर नेऊ। हांव पयले फावट वोट करता। म्हाका खरेंच पयले फावट वोट करतना खूब उमेद आसा आनी जे पयले फावट वोट करतले तांकां ही उमेद आसपाक जाय। आमचो प्रत्येक वोट म्हत्वाचो आसता। तुम्ही आपली सगळीं कामां सोडून वोट करपाक येवपाक जाय। तुमचो अमूल्य वोट खूब गरजेचो आसता। तुमच्या वोटान देशाचे, आमच्या राज्याचे भविष्य घडटलें। हांव एक पयलो वोटर आसा आनी तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमचो वोट आसा तो सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आसा आनी स्पेशली द युथांनी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा। आनी आमचो भारत देश फुडें व्हरतलो जाल्यार आमी हो वोट करपाकूच जाय। लोकांनी आमची लोकशाही टिकोवपा खातीर चिंतून आनी समजून वोट मारपाक जाय। आमची लोकशाही मतदाना खातीर टिकल्या, ती फुडें चलोवपा खातीर ह्या वर्सा लोकांनी चिंतून आनी सामकें समजून वोट करपाक जाय। राज्यातल्या 13 पोलीस निरीक्षक अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचो आदेश पोलीस मुख्यालयान जारी केला। ह्या 13 पोलीस अधिकाऱ्यां भितर 2 बायल पोलीस अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा। बदली जाल्ल्या पोलीस निरीक्षकां मदीं अर्जुन सांगोडकार केपें, दीपक पेडणेकार सायबर क्रायम, देवेंद्र पिंगळे SB सेंटर वास्को, जितेंद्र नायक पर्वरे, राहुल धामसेकार दाबोळे विमानतळ, राहुल टी परब CB बंदर, रितेश तारी SCB दक्षता, सतीश पडवालकर कोलवा, सुनील गुडलर कोंकण रेल्वे, सुषमा G बालेराव वुमन्स पोलीस स्टेशन आणि सुवर्ण ताळगांवकर वुमन्स पोलीस स्टेशन, विद्येश पिळगांवकर JRP बिकॉय, विक्रम नाईक तेरेकॉल कोस्टल सेक्शन हाजी बदली जाल्या। आज उसगांवा गांजे हांगा पंचायत सभाघरांत आयोजित कार्यावळीत शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचे उक्तावण आनी बुनयादी फातर बसयले। हातूंत पंचायत खेळार मैदानाचो बुनयादी फातर बसोवप, बारजान सर्कल ते गांजे मेरेन रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग तशेंच उसगांवच्या नव्या उदका वाहिनीचो आस्पाव आसा। ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकार आनी जनता हांचे मदलें नातें बळिश्ट जावन सामान्य जनतेची जीवनशैली सुदारपाक आमकां यश आयलां अशी खोस शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उक्तायली। भारतीय जनता पक्षाचो परिवार आमी म्हणटा, भारतीय जनता पक्षाचो सरकार, नरेंद्र मोदीचो परिवार आमी म्हणटा। कित्या खातीर आयज जे आमी करूंक शकले, तुमीच पळयता की गेल्या 10 वर्सांत ते देशाचे प्रधानमंत्री आहात आनी 10 वर्सांत देशाची जी प्रगती जाल्ली आसा आनी आयज मनशाचो विकास आनी राहणीमान सुदारपाक जाय ते प्रकल्प आनी जाय ते इनिशिएटीव्ह घेतल्या। म्हणून आमी कितें तरी करपाक आमी पावले, कितें तरी आमकां ताकद दिसता की आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी आमचे जे खाते आसा ते एम्पावर्ड जाल्ले आसा, त्या माध्यमांतल्यान आमी तुमची सेवा आमी करूंक शकता। खबरापत्रांत खावया आनीक एक ल्हानसो विसव। शाबलू की कायलालन की जात जमशादे। So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। क्या बात। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार
शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावयल्यो खबरो। येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी अपघातांत मरण आयिल्ल्यांच्या लागींच्या घरच्यांक नुकसान भरपायची पत्रां भेटयली। ही कार्यावळ पर्वळे सचिवालयांत जाली। ह्या वेळार उलयतना येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलें की गोवा स्टेट कॉम्पन्सेशन टू रोड ॲक्सिडेंट विक्टीम 2023 येवजणे अंतर्गत कायद्यांत कांय बदल केल्यात। ह्या बदलांत नुकसान भरपाई खातीर अर्ज करपाची मुजत 180 दिसां वयल्यान 365 दीस केल्यात। तशेंच कुटुंबाची येणावळ मर्यादा 3 लाखां वयल्यान 10 लाखांचेर व्हेल्या, अशें मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलें। गोंय विभागांतल्या टपाल खात्यान प्रधानमंत्री सूर्यघर फुकट वीज येवजणे खातीर नोंदणी करपाची घोशणा केल्या। ह्या येवजणे वरवीं दर म्हयन्याक छप्पराचेर सौर यंत्रणा बसोवप्यांक 300 युनिटां मेरेन वीज दिवन 1 कोटी घरांक उजवाड दिवपाचे दिकेन म्हत्वाचें पावल आसा। ह्या येवजणे खाला पोस्टमॅन दर एक मनशा मेरेन पावतलो आनी नोंदणी प्रक्रिया सुविधा दितलो। अदीक म्हायती खातीर https://pmsuryaghar.gov.in ह्या संकेतथळाचेर संपर्क सादचो। भारतांत सुरू आशिल्ल्या भारत आड इंग्लंडच्या कस लावपी क्रिकेट खेळा माळेच्या निमण्या खेळाची आज धर्मशाळा हांगा सुरवात जाली। निमण्या खेळांत इंग्लंडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। भारतीय पंगडान ह्या आदींच 3 खेळ जिखून 5 खेळाची ही माळ आपल्या नांवार केल्या। इंग्लंडान आयच्या खेळाचो पयलो डाव 218 धांवड्यांनी सोंपयलो। भारतान पयल्या दिसाच्या खेळाच्या शेवटाक 1 गडो वगडावन 135 धांवड्यो नोंद केल्यात। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज जम्मू आनी काश्मीरात सुमार 5,000 कोटी रुपया परस चड गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांचें केलें लोकार्पण आनी बसयलो बुनयादी फातर। केंद्र सरकारान पोन्न्या गोंयच्या बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस इगर्जेच्या सुशोभीकरणा खातीर दिल्या आर्थीक मदत। देशांतल्या सगळ्या पर्यटन थळांची उदरगत करपा खातीर वावुरता केंद्र सरकार, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नायक। सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांनी कोंकणी भाशेंतल्यान चडांत चड मजकूर करचो तयार, माल्ला उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी। रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हळ्यार आरजी पार्टी ही भाजपाची आसा बी टीम। इंडी आघाडींतल्या आस्पावा विशीं आरजीन केन्नाच आमचे कडेन करूंक ना भासाभास, काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे। आनी धर्मशाळा हांगा चालू आशिल्ल्या भारत इंग्लंड मजगतच्या खेळांत आज पयल्या दिसा भारतान केल्यो 1 गडो वगडावन 135 धांवड्यो। इंग्लंडान आयचो पयल्या डावांत काडल्यो 218 धांवड्यो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डेज चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेरय तुमी पळोवपाक शकतात। इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।